मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान आपणाक मंत्रीपद दिलेंच जाल्यार पर्यावरण आनी रान खात्याचो मंत्री जावपाक आवडटले अशें सांत आंद्रेचो आमदार विष्णू सुर्या वाघ म्हणटा। ह्या मुखार कला अकादमींत वेपारी कार्यावळी जावच्यो ना अशेंच विष्णून प्रुडंट मिडियाच्या हेडोन कार्यावळींत उलयतना स्पश्ट केलें। तुमकां खंयची मिनिस्ट्री हाताळपाक आवडटली? सर्वसाधारणपणे कोणी ज्यो कठीण अश्यो समजता त्यो हाताळपाक म्हाका आवडटल्यो। म्हणजे खूब जातून जबाबदारी आसा, खूब जातून तकली एप्लाय करची पडटा, जावं जे मंत्रिमंडळ जे मंत्रीपद चलोवपा खातीर खूबशे श्रम घेवचे पडटात अशें घेवपाक म्हाका आवडटलें। फॉर एग्जाम्पल पळय आज एक मुद्दो आसा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आसा आनी एनवायरनमेंट आसा। म्हज्या दृश्टीन येता त्या 2 वर्सांत आमच्या मुखावेलो सगळ्यांत म्हत्वाचो मुद्दो म्हणजे म्हादयचो प्रश्न सोडप। म्हादयच्या प्रश्नाचेर आमची लढाय जर वेवस्थीत रितीन जाली ना, आक्रमक रितीन जाली ना जाल्यार आमकां भविश्य काळांत खूब संकटां येतलीं। ही जी 2 डिपार्टमेंट्स आसा पॉसिबली जर मुख्यमंत्र्यान विचार केलो की ते आमकां दिवप जाल्यार ती जबाबदारी हांव बरे भशेन करतलो। तो मंत्री म्हणून परफॉर्म करपा खातीर जे कितें मटेरियल जाय किंवा जी एक कॅलिबर जाय ती सगळी बाकीच्या ह्या खात्यान हांवें सिद्ध केला। देर इज नॉट मच डिफरन्स बिटवीन अ कॉर्पोरेशन एंड अ मिनिस्ट्री। सो इन दॅट वे जे नवे आयिल्ले आसात तांचे मदीं सिनियरिटीन एक पावल तरी हांव मातसो फुडें आसा। कलाकारांचो आरोप आसा की कला अकादमी कमर्शियल अकादमी जावपाक लागली। तुमी कितें करतले हो आरोप धुवन काडपाक? बारीक जर वयल्यान नियाळ करत जाल्यार ह्या आरोपांत तथ्य आसा अशें म्हाका दिसता। म्हजें स्वताचें मत बी अशेंच। हांवें ताबो घेना फुडें हाजेर चर्चा केली। इनफॅक्ट कला अकादमीचो भायलो स्पेस आसा तो पयलीं दिनाशिल्ले। हो भायलो स्पेस कमर्शियल बेसाचेर दिवपाची आयडिया म्हजी। कमर्शियल म्हणजे ओन्ली फॉर आर्ट प्रोजेक्ट म्हणून ताका आमी दर्या संगम अशें नांव दिल्लें त्या भायले हाका। डायमंड प्रोजेक्ट न्ही, होम एप्लायन्सीस न्ही किंवा बाकीच्या मार्केट नवे मार्केटींग हे येतात ते न्ही, हँडीक्राफ्ट आसूं येता, बाकीचे कपड्याचे जे पळय हे आसा हातमागावेले कपडे ते आसूं येता। थंय आमकां बूक एक्झिबिशन फॉर दॅट मॅटर आसूं येता, पूण असलें बाकीचें न्ही। सो हांवें मेंबर सगळे चर्चा केली। हांवें सरळ सांगलां हाजे फुडें असली कमर्शियल हें चलपाक जायना। गोंयांत लोकायुक्त चालीक लागसर गोंय लोकप्रतिनिधी भ्रष्टाचार प्रतिबंधक आयोग कायदो बेगिनात बेगीन परत चालीक लावचो अशी मागणी इंडिया अगेन्स्ट करप्शनान केल्या। लोकायुक्त नेमपाचो आशिल्ल्यान 2003 हो कायदो आनी ताचे खाला नेमिल्लो आयोग तेन्नाच्या पर्रीकार सरकारान गुटलायिल्लो। लोकायुक्त जाय मेरेन हो आयोग सरकारान परत नेमचो म्हूण इंडिया अगेन्स्ट करप्शन मागता। India Against Corruption feels that this is a flimsy excuse, and even if the bill is pending in Rajya Sabha, that cannot be a ground for not assenting to the Lok Ayukta in Goa. We suggest as a stopgap arrangement that Goa government should revive the commission which was there, which was constituted under Section 4 of the Goa Public Men's Corruption Investigation and Enquiries Act 1998. This commission was there, which had a High Court judge and 2 other judicial members. Subsequently, in the year 2003, the government of the day said that we are going to bring a Lok Ayukta legislation. Therefore, after these members of that commission retired, they wound up the commission. Today, we neither have the commission under that act, nor we have a Lok Ayukta in Goa, and therefore there cannot be any control on the corruption. Therefore, we demand that pending the appointment of Lok Ayukta, the commission constituted under the earlier act should be revived by the Goa government. आयतारा राती मडगांवां मोती दोंगरार जाल्ल्या मारपेट प्रकरणात पुलिसांनी 14 जाणांक अटक केल्या। 2 पंगडां मदीं जाल्ल्या ह्या केस्तावांत 9 जाण जखमी जाल्यात। तातूंतल्या कांय जाणांक हॉस्पिसियोंत घाले। जखमीचेर हॉस्पिसियो हॉस्पिटलांत उपचार चालू आसात। मशिदी मुखार मोबायलाचेर रेकॉर्डी लायल्यो म्हूण हे केस्तांव पेटले। 14 जाणांक पुलिशेन 14 दिसांची पुलीस कस्टडी घेतल्या। जलील है, बशीर है, भी वो कौन हमीद है, भी मोटू इब्राहिम का बेटा है, भी का कौन है देखो हम नाम भी मालूम नहीं। हमें तो रहते हैं टाकी पास, इतना हमारे बेटे को इतना सब मार 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 के उसको मुँह करें। हमें देखे तो घर में रहते हैं, इधर कौन हमारे बच्चे को बोले भी थे हमें घर अभी आए मालूम हुआ हमने। क्यों झगड़ा हुआ?
अभी देखो बच्चे बच्चे जाते रहते हैं आते रहते हैं। हमारा मलिक क्या बोले कहते बाबा इधर ही सॉल्व करेंगे, तुम्हें उसको एक मारो इसको एक मारो, मारो कण में क्या उकाड़े था क्या बे तू कहता है वो मोटू इब्राहिम का बेटा उसको उकाड़ लेने का जलील कहते देखो ऐसा बोलता है कहते हमें तो इधर रहते हैं टाकी के पास, वो अकेला मिले उसको सब भी नहीं मिल के मारे, कभी भी हुआ तो उसको बोलता है वो आके चाकू मारता है, दरांती मारने को आता है। एक दिन चाकू दरांती लेके घर पे आया था वो। तेंगे घरा कडेन ते ग्रूप जावन रावत दिना ते रावन मागीर तो कितें लागलो मुगे बायक मुशीदीन या म्हणपा लागलो वयताले ते मागीर हांवें कितें सांगलें बाबायक आसूं तेंगे तें जमपाचें ना आमकां आमी घरा या म्हूण सांगलें। आमी घरा वयता थिंगाचे आसा हे फाटल्यान येयले सगळे जाण दाणे घेवन हांव मुगे पाय आनी मुगे 2 भयणी आनी मुगे आवय आहा आनी कोण ना घरा कडेन, बायल्यो आहा बायल्यो घरा भितर आहाय हां दाणे बिणे घेवन येयला ते लोकांचे सोरे बिरे सगळे घेवन येयले हो आशिल्लो हो मेन तेंगेलो म्हाका हे पळय मारला तें दाणो घेवन पडला दाणो पडला फातर पडला तें खबर ना तेका भयणीक फातर पडला येदो मोठो फातर म्हाका नांव सांग। तेगे नांव मुमताज नदाब। तितून 2 केसीस रजिस्टर केले, क्रॉस सियाज रजिस्टर केले फॉर रायटिंग असॉल्ट आनी 307 लायला अटेम्प्ट टू मर्डर। हातून दोनी ग्रुपाचे एक्यूज अरेस्ट केल्ले आसा, एका हितून 7 जाण अरेस्ट जाले, एका हितून 6 अरेस्ट जाले आनी मेन कंप्लेंट आशिल्ली जलील म्हणून। जलील म्हणटा तो एक नोटोरियस कॅरेक्टर मोठी दोंगराचेर, हाजेर 5 केसीस आसात। सो तेका आमी सगळ्यान पयलो तेकाय अरेस्ट केलो, मागीर जशे जशे नांवां रिवील जालीं तो त्या प्रमाणे बाकीच्यांकूय अरेस्ट केले। अजुनूय स्टाफ आर इन सर्च एट मोती दोंगर, बाकीची जी कंप्लेनंट नांवां आसा तांकां अरेस्ट करपाची, वेपन्स रिकवरी करपाची आसा, तांकां आयज JMFC कोर्टा फुडें प्रोड्यूस करतले फॉर फर्दर रिमांड। मडगावची नगराध्यक्ष सुशीला नायकान राजीनामो दिला। पालिकेचे अधिकारपद बरे भशेन दुसऱ्या कडेन वचचें म्हूण आपूण नगराध्यक्ष पदावयल्यान देंवल्या अशें ती म्हणटा। मेळ्ळ्या म्हायती प्रमाण पालिकेंतल्या 20 नगरसेवकांतल्या 11 जाणांनी सोमारा सकाळीं तिच्या आड अविश्वास थाराव हाडिल्लो, पूण सुशीला म्हणटा आपणें ते पयलींच राजीनामो दिल्लो। उपनगराध्यक्ष गोन्सॅग रेबेलो आडय अविश्वास थाराव हाडला। ना ते म्हाका खबर ना, कित्याक जाणां हांवें दिला सकाळ फुडें 10 वरांचेर दिलें म्हाका खबर ना। नो नो आय ऑलवेज टेल बिकॉज ऑफ मायनॉरिटी न्ही। जेन्ना म्हाका सांगता न्ही आमचो लिडर दिगंबर बाब कामत हांणी जर सांगलें जाल्यार हांव रिजायन इमिजिएटली जातलें सांगिल्लें, नाल्यार हांव फेस करतलें सांगलें। ताणें म्हाका सांगलें तूं रिजायन जा, त्या प्रमाणे हांव रिजायन जालें। मायनॉरिटी पळयल्यार म्हाका कांय गरज ना, कित्याक हांवें हांगा कांय करप्शन करूं ना। हांव सांगिल्लें हांव फेस करतलें, ऑलवेज हांव सांगलां जर म्हजेर नो कॉन्फिडन्स हाडल्यार फेस करतलें म्हणून। तितलेंच म्हाका जर म्हजो लिडर सांगता तूं रिजायन जा जाल्यार हांव रिजायन जातलें, आनी कोण म्हाका लागनाशिल्लें। आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव।